नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। आपाच्या आमदार पक्षांतर भ्रष्टाचार करचे ना पार्टी उमेदवारांचो कायदेशीर एफिडेविटाचेर सय मारून सोपूत मोडल्यार खंय उमेदवारांचेर केस घालूंक मतदार मेकळे। 24 वरांत कोविडान गोंयांत आनीक 9 सोंपले। 655 नव्यो केशी, 47 जण हॉस्पिटलांत। सॅम्पल टेस्टिंग 4000 सकयल। वाशीन घेवन आशिल्ल्यांची मरणां चालूच। कोविडांत ऑक्सिजन नासून लोक सोंपलो। मायनिंगा उपरांत टुरिजमूय न्हिदले। बेकारी वाडटा, सरकाराक विटिल्लो गोंयकार। हे फावट काँग्रेसीक नाना पाटोलेचे एकार एकटोले। मोदी सरकाराच्या अर्थसंकल्पाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर ते समाजीक मळा मेरेन गोंयकारांक लाव। बीजेपी म्हणटा सामान्याचेर टॅक्स वाडयनासतना लोक कल्याणकारी अर्थसंकल्प। गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीची मया फोंड्या फातोड्ड्या युतीची घडी बसयली। फोंड्या बेरेकारांक तेको, मया काँग्रेसीची ब्रिगेड। फातोड्ड्या काँग्रेस ब्लॉकाचो जाहीर विजयाक तेंको। गोंयकारपण काबार करपाचे यत्न। गोंयचे दायज संस्कृती पर्यटनाच्या सांबाळाचो जाहीरनामो संकल्प घेवन टीएमसी वेंचणुकेंत उपाध्यक्ष पवन वर्मा उलयलो। वाघेरीची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी एग्री बेस्ड प्रकल्पाची अट घालूनच विकल्या। मूळ मालक पर्येचो काँग्रेस उमेदवार रणजीत राणे म्हणटा इको प्रकल्प सरकारान कानामनार घेतलो ना। आम आदमी पार्टीचे उमेदवार वेचून आयल्यार पक्षांतर करचे ना। पार्टीक निष्ठावंत रावतले म्हूण आपाच्या उमेदवारांनी कायदेशीर एफिडेविट दिल्या आनी सोपूतूय घेतला। अरविंद केजरीवालाचे हजेरेंत बुधवारा उमेदवारांचो सोपूत विधी जालो। हे एफिडेविट मतदारांच्या घराघरांनी पावतले। उमेदवारांनी सोपूत मोडल्यार खंय मतदार तांचेर केस घालूंक मेकळे। जनता को भरोसा दिलाना है। जनता भरोसा नहीं करती है कि ईमानदारी से सरकार चल सकती है, ईमानदार कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। तो जनता को भरोसा दिलाना है। ये एफिडेविट आज साइन करके आप सब लोगों के सामने ये एफिडेविट्स दिखाएंगे अभी, और इसकी कॉपीज़ हम अब हर कैंडिडेट अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में हर घर के अंदर इसकी फ़ोटोकॉपी भिजवाएगा। वो एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं बेईमानी करूं या अपनी पार्टी बदलूं तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, झूठा एफिडेविट साइन करने का, कई सारे केसेस बनेंगे फिर। तो एक तरह से हम अपने हाथ काट के जनता को दे रहे हैं, जनता को ताकद दे रहे हैं। हांव केन्नाच लाच घेवचो ना। हांव आम आदमी पार्टी सोडून बाकीच्या खंयच्याच पक्षांत वचचो ना आनी कोणाच्याच दबावाक बळी पडनासतना बरयता। देव बरें। तो अभी सबने ये शपथ ली, ओथ ली कि हम ईमानदारी से काम करेंगे और अपनी पार्टी छोड़ के किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। ढूंढ के आप गोवा के 18 लाख लोगों में से हम ढूंढ के हीरे लेके आए हैं आपके लिए। आप भरोसा कीजिए। आपने 25 साल कांग्रेस पे भरोसा किया, उन्होंने 25 साल राज किया, आपने 25 साल उनको मौका दिया। आपने 15 साल बीजेपी पे भरोसा किया, 5 साल हमें करके मौका दे के देखिए। अगर हम बेईमानी करते हैं, अगर हम ठीक नहीं करते हैं, मैं अगली बार इनके लिए वोट मांगने नहीं आऊँगा गोवा में। 24 वरांत गोंयांत कोविडान आनीक 9 सोंपले। चडशे वाशीन घेनाशिल्ले। 655 नव्यो केशी, 47 दुयेंती हॉस्पिटलांत। पॉझिटिव्हिटी 17%। सॅम्पल टेस्टिंग 4000 सकयल पावलें। गोंयांत सध्या 7000 एक्टिव्ह कोविड केशी, एकूण 3700 वयर दुयेंती सोंपले।
मजगती कोविडान अनाथ जाल्ल्या गोंयच्या 5 भुरग्यांक PM केअर्स स्किमींतल्यान आधार क्लियर जाला. कोविडाच्या दुसऱ्या ल्हारांत ऑक्सिजन नासून लोक सोंपलो, बेकारी वाडटा, मायनिंगा उपरांत टुरिझमूय न्हिदलां, BJPच्या सरकारी कारबाराक लोक विटला. गोंयकार हे फावट काँग्रेसीकूच चान्स दितले म्हूण महाराष्ट्राचो काँग्रेस अध्यक्ष नाना पाटोले गोंयांत प्रचाराक आयिल्ले कडेन उलयलो. बाकीचे पक्ष खंय फक्त मतां फोडूंक. लोकांना दिलेलं आश्वासन त्याचं पालन करायचं नाही. दुसरं महत्त्वाचं की ऑक्सिजन न देणं आणि लोक त्याच्यामध्ये मृत्युमुखी पडणं म्हणजे मनुष्यवधाची यांच्यावर त्यावेळेस गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजे होते. लोकांना मारू कसं शकतात हे लोकशाहीमध्ये, अशा पद्धतीचं लोकांच्या भावना आज गोव्यामध्ये आहे. आज संपूर्ण गोवा हे राज्य बेरोजगारांचं राज्य अशा पद्धतीचं या राज्याची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. पर्यटनाचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास झालेला आहे आणि म्हणून गोव्याकरांनी निर्णय केलेला आहे की त्याला एकच पर्याय आहे, काँग्रेसच पर्याय आहे. जे काही अनेक पक्ष या निवडणुकीमध्ये स्टेट पार्ट्या ज्या काही उभ्या झाल्यात, काँग्रेसच्या मतविभाजन करण्याचा एक प्रयत्न आहे, तेही लोकांना समजत आहे. गोंयांत येवन नुस्त्यो बडायो मारतात म्हूण दिल्ली प्रदेश काँग्रेसीच्या उपाध्यक्षान दिल्ली आपाच्या केजरीवाल सरकाराच्या कारभाराक तासलो. मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि इतना झूठ बोलते कैसे हो? कैसे इतना झूठ अंदर आता है आपके? मतलब झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है, झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती है, लेकिन आपने सारी लिमिट्स आपने पूरी तरीके से क्रॉस कर दी हैं और पूरे देश को आपका जो ये चेहरा है, जो ये संगी चेहरा है, ये पूरे देश को नजर आ गया. आंगनवाड़ी की औरतों जो लेडीज हैं उनको आप सैलरी नहीं दे रहे. आपके घर के बाहर वो महिलाएं बैठी हुई हैं और एजिटेशन कर रही हैं और आप गोवा घूमने के लिए आए हैं. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोदी सरकाराच्या नव्या अर्थसंकल्पाचो गोंयांक इन्फ्रास्ट्रक्चर ते समाजीक मळा मेरेन जाळवणदारांक लाव. BJPचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे मिडिया परिशदेंत अर्थसंकल्पाचेर उलयलो. अर्थसंकल्पाच्या दुसऱ्या दिसा BJPची अधिकृत प्रतिक्रिया. इन्फ्रास्ट्रक्चर, नॅशनल हायवे, गोवा शिपयार्ड, टुरिझम, ऑर्गॅनिक फार्मिंगाच्या मळार खंय गोंयांक लाव. सामान्याचेर कसलोच टॅक्स वाडयनासतना कल्याणकारी अर्थसंकल्प. तर आम्ही सांगले की गोंयांक स्पेशली इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या माध्यमांतल्यान बऱ्या तरेचे बेनिफीट हे गोंयांक मेळटले. नॅशनल हायवे जे आसात हातून आमी पळयल्लें आसा, पण ताका लागून वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाच्या संदर्भात आसात. पण स्पेसिफीक जर पळयलें आसत जाल्यार आमी तांच्यांनी ज्या तरेन आमच्यो गोवा एंटीबायोटीक फार्मास्युटिकल कंपनी आसात ताचो विशय आसत, टुरिझमच्या सॅक्टरा भितर ताचो फायदो आसत, किंवा गोवा शिपयार्ड जे आसा ताका फायदो आसत. फ्रिडम फायटरांक तांच्यांनी जे प्रोविजन पेन्शन टू फ्रिडम फायटर्स अंडर द गोवा लिबरेशन मुवमेंट consolidated amount of rupees 688.14 crore has been set aside for the purpose, तो फायदो आसत. किंवा जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन ह्या हातूंतल्यान तांच्यांनी एक्सपेंडिचर फॉर जॉयंट कमिशन इज बॉर्न बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट अंडर द गोवा and the government of Goa. The ratio of 6:1 for the present fiscal year. An amount of rupees 13.49 crore have been dedicated towards covering the establishment cost of the same. आणि ताका लागून वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान त्याचो फायदो गोंयांक लागून मेळटलो. स्पेशली इन्फ्रास्ट्रक्चर, टुरिझम आणि खास करून तांच्यांनी म्हणिल्लें आसा की कॅमिकलाच्या हातूंतल्यान जे आमी फार्मींग करतात, ऑर्गॅनीक फार्मींग करपाक सुद्दां बऱ्या तरेचें प्रोविजन ह्या बजेटा भितर आसा आनी ताचो निश्चितच फायदो गोंयांक सुद्दां जातलो. गोंयकारपण काबार करपाचे यत्न चल्ल्यात. मात गोंयच्या दायज, संस्कृती, पर्यटनाच्या सांबाळाचो जाहीरनामो आनी संकल्प घेवन TMC वेंचणुकेंत देंवल्या. TMCचो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन वर्माचे BJPचेर फारार फार. TMC खंय गोंयकारपण सांबाळूंक वावुरतली. गोंयकारपण, the spirit of Goa. There are attempts to attack it. We want to make a public warning. The BJP has a model of a cultural monolith which goes against the vibrant plurality of Goa. The Congress has a institutional indifference to something like culture. But we believe that politics may come and go,
But the culture and spirit of Goa, which consists of what? Coexistence, plurality, harmony, friendship, faith of many kinds, music, rhythm, joy, peace and serenity, and culture and heritage. We are committed to preserving it, and in our manifesto we have outlined specific measures to do so, so that Goa not only retains its unique culture, but nourishes it and allows it to flourish. Goa, from being an extremely positive location, has become a negative location in the eyes of people. The TMC will make sure that this will be changed, and we change the axis on which tourism rests. From sex, drugs, booze, sleaze, casinos, gambling, to art, culture, music, food, heritage, and all things good. गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेसीची मयां फोंड्या आणि फातोड्ड्या युतीची घडी बसयली एकदांची. फातोड्ड्या काँग्रेस ब्लॉकान गोवा फॉरवर्ड विजयाक तेंको जाहीर केलो. फोंड्या गोवा फॉरवर्डाचो काँग्रेस उमेदवार राजेश वेरेकाराक जाहीर तेंको. नगरसेवक व्यंकटेश आणि चंद्रकला वेरेकारा फाटल्यान. मयां काँग्रेसीची ब्रिगेड गोवा फॉरवर्ड उमेदवाराक तेंको दिवंक वावुरता. फातोर्डा ब्लॉक काँग्रेस कमिटी आमचो पूर्ण पाठिंबो गोवा फॉरवर्डाक दितात आणि ही अलायन्स इज अ हिस्टोरीक अलायन्स एंड इट विल क्रिएट अ न्यू स्पार्क इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गोवा. काँग्रेस लेड सरकार गोंयांत घडोवन हाडपाक सगळ्या आमच्यान जें कितें करूंक जाता तें करतले, इन्क्लुडींग कॅम्पेनिंग इन कॉन्स्टिट्युएन्सीज वेर वी डिडंट इवन वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट, नॉट ओन्ली वेर वी वॉन्टेड टू कॉन्टेस्ट. आज सकाळी हांव फोंड्या गेल्लो, जंय आमचो उमेदवार थंय आशिल्लो, जाका तिकीट मेळची म्हणून हांव झगडटा, ताका तिकीट मेळिना, ताका हांवें काँग्रेसी बरोबर लायला. काँग्रेस कडेन जे अलायन्स केलां आनीक ते अलायन्स जाले नंतर जो काँग्रेसीन सीट आनी कॅन्डिडेट जे राजेश वेरेकाराक दिल्या तेज्या खातीर हांवें मुद्दाम आमच्या अध्यक्षाक सांगलें की तुमी येवन जनतेक सांगा कितें म्हणून की आमची अलायन्स म्हणून, नाल्यार प्रत्येक कडेन कोण कोण कितें कितें उलयत आशिल्ले पूण ती एकदांची आमची युती फोंड्या येवन डिक्लेअर केल्या नंतर तेजेर सगळ्यांची समक्ष आहा पळय न्ही तो काबार जातलो म्हणून, आनी तो आयज काबार जाल्लो आसा. आनी क्लियर कट आमी सगळे दोनूय पार्टी एक जावन हांगा फोंडेचो जो सीट आसा तो निवडून हाडपाक राजेश वेरेकाराक निवडून हाडपाक आमी काबार जातले. युतीचो धर्म आज गोवा फॉरवर्डान पाळ्ळो अशें म्हाका दिसता. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाची युती जाली आनी आज आमचे अध्यक्ष गोवा फॉरवर्डाचे जे आसा विजय बाब तांणी येवन हांगा आमकां सपोर्ट डिक्लेअर केलो. हो युतीचो धर्म आनी खात्रीन आज आमी हो सीट काँग्रेस जिखतली. आनी फक्त फोंडेचो सीटूच न्ही, गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस मेळून गोंयांत 24 सीट तरी मिनिमम ह्या फावट निवडून येतले. हांव म्हज्या म्हऱ्यान ऑफर आशिल्ली पयलीं चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट म्हणून टीएमसीचो. हांवें कितें केली, दार बंद करून ऑफर घेतली ना, सगळ्यांक हांकां बसयले आनी डिस्कस कर म्हणलें. तो प्रशांत किशोर म्हणून डिस्कस केलें, तांकांय सांगलें लोकांक विचारया. लोकांनी आमकां सांगलें तुमकां पिशें लागला काय म्हणून. आमी फुलिल्ले, सगळे फुलतात, पूण कितें आहा पल्स म्हणटा तो लोकांचो धरूंक जाय. फुल्ले, तुजे बँक बॅलन्स वाडली म्हणून राजकारण जायना. ह्या भागांत काम करता आसतना आमी पळयल्या लोकांचे प्रॉब्लेम. हे लोक म्हणटा आतां आपणाक पुन्हा निवडून दिया, आमकां हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे. 15 वर्सां हेंचे कडेन कांय करूंक जालें ना. हांव इन डिटेल कांय वचना, हांव इतकें सांगूंक सोदतां ही म्हारगाय म्हणा किंवा आनीक ज्यो बाकीच्यो गोश्टी आमचे कितकेच प्रॉब्लेम आहा ह्या मतदारसंघात. हो वेळ आयिल्लो आसा तांकां धडो शिकोवपाचो. सो एक संदेश घेवन आयज आमी हांगा आयिल्ले आसा की आमी सगळे एक जावन आमी फायट करतात. काँग्रेसीन जें जें सांगलां तें करून दाखयल्लें आसा. आमी जें सांगतात तें करून दाखयतात. आमकां तो जुमलाय कळना आनी आमकां ती फटिंगपणां कळना. ती फटिंगपणां उलोवपाची जी हें आसा ती बीजेपीची. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore.
वाघेरी दोंगरावेली प्रायव्हेट प्रॉपर्टी एग्री बेस्ड प्रकल्प करपाची अट घालूनच विकल्या। जमनीचो मूळ मालक पर्येचो काँग्रेस उमेदवार रणजीत राणे सांगता 2000 एकर जमीन कुळांच्या नावार केल्या। 971 लोकांक ती जमीन कायदेशीर पावल्या। आपणे 1200 एकर जमीन विकती घेयात, इको प्रकल्प करात म्हूण सरकाराक सांगिल्ले, सरकारान खंय काना मनार घेतले ना। वाघेरी दोंगरार टुरिझम प्रकल्प येता म्हूण बोवाळ पडला। पर्यावरण जाणकार एक्टिविस्टांनी ताचेर आवाज काडून जालो। राना खात्यान थंय पक्के बांदकाम जायना म्हूण आपली बाजू क्लियर केली। ते जमनीचो मूळ मालक रणजीत राणे विकली कित्याक काय विचारल्यार ही जाप। आमचो मोकासो आसा तो 3700 एकर जो पयलींचो मोकासो। 2000 एकर जे आसा ती आमची कुळांक आमी दिल्लो आसा, तांकां सनद दिल्ला पयलोच मोकासो। 1200 एकर जो उरलेलो आसा तो प्रायवेट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू साखळे आनी आमच्या। सो सर्वे नंबर 102 आसा ती प्रायवेट प्रॉपर्टी आनी 2000 एकर आसा तेतून सब डिविजनां आसा ती लोकां कडेन आयज सनद आसा आनी 971 लोक आयज थंयसर सनद मेळोन आयज थंय मालक जाले। एग्री बेस्ड प्रकल्पाची अट घालूनच खंय जमीन दिल्या। कायदेशीर आसा प्रकल्प थंय। हांव एक तुमकां सांगता, निसर्ग आमकां जाय। म्हाकाय खबर आसा की थंय RCC कन्स्ट्रक्शन बॅन आसा। थंय अशें एग्रो बेस्ड जे कितें आसा निसर्ग सांबाळून थंयसर कितें एक्टिविटी जातल्यो तांकांच आमचो तेंको आसतलो। त्याच्या भायर जर खंय कितें कन्स्ट्रक्शन जायत जाल्यार ताचो आमकां ऑपोज आसतलो। कंडिशनर आमी सगळें तें केल्लें आसा। रणजीत म्हणटा जमीन बेठीच दवरून कितें करपाचें, सरकारान ती घेवची म्हूण उलोवनूय जाले। प्रमोद सावंतान खंय ल्हान ल्हान इको प्रकल्प कर म्हूण सांगिल्ले। पण जेन्ना नोटिफिकेशन केलें न्हू तेन्ना सरकाराची जबाबदारी आसली की आमी म्हणटले की तुमी आमच्या कडसून ती परचेस करा। कित्याक 1200 एकर जमीन आयज आमची पेंडींग आहा, म्हणजे कशें आहा तिका कोणूच कांयच थंय जायना। पण आमी प्रमोद सावंत सरा कडेन गेले, तेंच्यांनी सांगलें की तुमी ल्हान ल्हानशे इको टुरिजमा सारके इको टुरिजम मॉडेल लार्ज स्केल RCC कन्स्ट्रक्शन बॅन, पूण तुमी तशें करा, आपूण तुमकां सहकार्य दितलो। त्या प्रमाणे सरकाराचें जें धोरण आसा की ल्हान ल्हान उद्योग करून ल्हान ल्हान एग्रो बेज हे करून एग्रीकल्चर अश्यो ज्यो ल्हान ल्हानश्यो निसर्गाची रक्षण करून ज्यो डेव्हलपमेंट करपाचो ताका पूर्ण आमचें सहकार्य आसा। मजगतीं वाघेरीचे हे जमनीचे वेव्हारा वयल्यान राणे आड राणे सिव्हील डिस्प्यूट जाला। ह्या जमनीक 1-2 न्ही कितलेशेच वांटेकार मालक। प्रोटोटा खातीर कल्पेश गांवस। लोकांची आपल्याक सहानुभूती आसा, पक्ष सांगता तें आयकता म्हणटा ती इमेज मोडून वेंचणुकेंत देंवला म्हूण विश्वास वाडला। BJPत आशिल्लो जाल्यार इतलो लोक आपल्या फाटल्यान रावचो नाशिल्लो। आदलो मुख्यमंत्री मांद्रेचो अपक्ष उमेदवार लक्ष्मीकांत पार्सेकारान जाहीरनामो काडलो। मंत्री जावपाची गरज आसा अशी ना, कामां तडीक लावंक खंय आमदार जाल्यार पुरो। ह्या फावटी पयले फावट म्हाका जबरदस्त प्रतिसाद, म्हणजे म्हाका जेवढा कार्यकर्त्याच्या आग्रहा खातीर हांव इंडिपेंडंट वता, म्हणजे हांवें काडली ताकद काडलेली हे अवसान काडटात पळय आडेचे तेंय काडलेले। पूण प्रत्यक्षांत लोकां भितर वयतकीर म्हाज्या लक्षांत आयलें जर म्हाका पार्टीचें तिकीट घेवन जर BJPचो उमेदवार म्हणून जर म्हाका निवडपाचें आसलें जाल्यार कदाचित म्हाका धोको आसलो। पक्षाचो उमेदवार ना आनी इंडिपेंडंट उमेदवार हें आसल्यामुळे आज सिच्युएशन खूब बदलला। म्हाका सिंपती तर वाडलीच आनी म्हाज्या सारको मनीस जेची सादारण प्रतिभा अशी जनमानसांत अशी आसा की हो पक्षनिश्ठेचो मनीस आनी त्यामुळे पक्षान कितेंय जालें तरी हो पक्षाक ओन करतलो अशें जें चित्र आसा त्याच्या भायर तें चित्र हांवें काडून उडयलें, फाटून उडयलें। आनी ना, हो तत्वा खातीर सत्या खातीर ह्या भागाच्या विकासा खातीर हो पक्षाचेरूय खोंट मारपाची हेची तयारी आसा। हें हांवें दाखयल्यामुळेच आज मोठ्या प्रमाणात म्हाका समर्थन मेळटा। मंत्री जावं जाय असो ना, मांद्रेची कामां तडीक लावंक खंय आमदारूच जाल्यार पुरो। मंत्रीपद मेळची गरज ना, हांव फक्त आमदार जालो
की हांव विधानसभेत ते कशें झगडून घेवप आनी म्हजी कशी आश्वासनां संबंदीत खात्याच्या मंत्र्या कडल्यान घेवप तें म्हाका कोणी सांगची गरज ना हांव तो मागीर विरोधी पक्षाचो आमदार आसलो त्यामुळे म्हाका पक्ष बदलून दुसऱ्या पक्षांत वचचो पडटा असा परमिशन दी मागीर तुमकां सगळ्यांक नोकऱ्यो दितलो असलें बी म्हाका कसलीच नाही गरज ना हांव म्हज्या कुवतीन जे लोकशाहीन अधिकार दिल्ले आसात आमदाराक त्या अधिकाराच्या बळाचेर हांव हे वचननाम्याची पूर्तता करतलो प्रुडंटा खातीर मकबूल मागेमणी. अपक्ष उमेदवार संदीप खांडेपारकाराची फोंड्यात राजकी बॅटिंगेची इनिंग सुरू. ताणें प्रचाराक नेट धरला. खांडेपारकार फोंडे शांतीनगरांत प्रचाराक भोंवलो. ताचे वेंचणूक चिन्ह बॅट. फोंडेकार संदीपाक प्रामाणीक म्हूण वळखतात. लोकांक सकाळीं एका पक्षांत सांजे दुसऱ्या पक्षांत असले उमेदवार खंय नाका. हे फावट विधानसभेत पावताच म्हूण संदीपाचो नेट. कितले टक्के तुमचे आतां डोर टू डोर कॅम्पेनींग जाला कंप्लीट आनी कसो रिस्पॉन्स मेळटा लोकांचो? जवळ 70% जायत आयला. फोंड्या सिटीन उरला मेजर मागीर कुट्टी खांडेपार ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट जालें. फोंडेचो थोडो पार्ट जाल्लो आसा आनी शांतीनगर तशें खडपाबांद अशे एरियास उरल्या. एक उत्कृश्ट असो प्रतिसाद गेल्या अनेक वर्सांची सेवा केली प्रामाणीकपणान ताका लागून म्हाका दिसता लोक रावता खूब कडेन. लोकांक कळना की हांव उबो आसा आतां आनी काल सिंबलूय मेळ्ळा बॅटें वचत थंय लोक एक म्हाका दिसता पार्टीचो एक तरेचो लोकांक राग आयिल्लो आसा. ह्या तरेन फाटल्या 1-2-3 वर्सांक राजकारण पळयलें गोंयांत लोकांनी की खंयचो मनीस खंय आसा रातचो खंय आसा आनी सकाळीं खंय आसा हें कळना लोकांक. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपाचेर. चार चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, नितळसाण राखात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात, घेवंक लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.